आनी चड करून गणेशा फाटल्यान जातले गणेश जेन्ना गणेश जातलो तेच्या तेन्ना ते अनावन्स करतले 8 मे म्हाका सुद्दां तुमकां हांव तुमकां कितले फावट प्रेस केले आज जातले फाल जातले म्हूण तुमकां खबर आसतलें मागीर तेमी आनकोळे म्हाका येवन सांगलें हिंगा की ते दिवाळी करून अनावन्स करतले हांव आनीक एडवोकेट वालाक घाले मग आमी दोगांय शरद पवाराक आनी प्रफुल्ल पटेलाक वचून मेळ्ळी मुंबय सांगले का लास्ट टायम प्रेसिडेंट रुजीन फाजील आहलो काँग्रेसचो आनी तेणें आनी सगळ्यांनी प्रॉमीस केल्लें म्हूण की एनसीपीक आमी अलायन्स करतले म्हणून आनी तुमी म्हाका सांगलो म्हणून एनसीपी अलायन्स जातले आनी लास्ट मुमेंट तुमी 10 सीट मागलो ती 4 मागली 4 दिना जाता 2 बस मागील म्हणून तुमी दिवना म्हणून लास्ट मुमेंट तुमी जायत कॅन्डिडेट घातले आनी म्हाका मुगेल्या लोकांनी बाणाल्या लोकांनी म्हाका सांबाळलो हांव एनसीपी बसवलो आनी म्हाका बाणावलेच्या लोकांनी 5000 आनी वयर म्हाका निवडून घालो कित्याक बाणावले लोकांचेर म्हाका फेथ आहलो ताका लागून हांव निवडून गेलो कित्याक हांव आजी म्हणा आनी फाल्यां म्हणा म्हाका पॉलिटिक्सांत गदर म्हणा लिडर म्हाका खंयचे पार्टी लिडर केलो ना म्हाका लोकांनी लिडर केलो फकत हांव एकूच उपकार मानता सुद्दां मोर बसून संपलेलो डॉक्टर विलीचो तेणे म्हाका पॉलिटिक्सान हाडला हांव पॉलिटिशन न्हू हांव पॉलिटिक्सान आसना पॉलिटिक्स म्हाका नाकासलें तेणें म्हाका एक पाटी घातलो पॉलिटिक्सान आनी घातल्यान गेली एक ओपार आहा एक तर पॉलिटिक्सान पड म्हणटकूच पॉलिटिक्सान भायर सरून जाल्यार म्हणटा सारकें म्हाका जायते काँग्रेसीन दुखयले मदें मदें दुखयलें खूब त्रास केले कितें केले पूण म्हाका लोकांनी सोडूना हांवें जायते फावटी पार्टी केल्यो 2 पार्टी केल्यो जेन्ना पार्टी जेन्ना केली हांवें खूब कॅन्डिडेट निवडून हाडले उपरांत हांव MP एडवर्ड फादर बसलो जिखलो मागीर आनकोळे काँग्रेसीन पोत्यान आपूण हाडलो